सुरुवातीक आमी गीत गाऊया याज्ञिकाची वाकाणणी. Mucha amor, voltea de va, libololo, vito sotaya ni kamso, no man, Deo moriara, voy ma, voltea de va. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, पास्काच्या आतोड्यांत आमी आसा. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमच्या जिवितांत अनुभव, आमच्या जिवितांतल्यान भोव करून आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या कोन्यांनी ताचे गोवाय जावंक आयज आमकां आपयलें. जायते पावटी आमी ताचे नीज गोवाय जावंक ना. हे सगळे आमच्या पातकांचो उगडास दवरुया आनी देवा लागीं बक्षणे मागुया. आनी दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच सांकवार मारयेक सगळ्याक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
देवा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवस्ता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वकांटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शिली तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा सोमेस्तांच्या बापा देशाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनीक एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय. पवित्र स्नानाची जोरीत नव्यान जोल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच स्थिर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोरण्यांनी तीच भुरग्यांची भक्ती दाखोवंक सदां आमकां एकवटांत जियेशी कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जालो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो. इतल्या म्हणसर अजाप जावन सगळो लोक तांचे वाटेन सोलोमोनाच्या मंडोल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात व कित्याक तुमी आमचे दोळे लावूनच आसात. आमी आमच्या काश्या पदवेन व पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें. तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोयवंत केलो जो पवित्र आनी धर्मोंत आसलो. ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावा दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखता त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचे बावा तेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदी सांगलोलें ते ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोशी परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां भोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काल येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलेल्या अभिशिक्ताक म्हणगे जेजूक तो तुमच्याशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या तोडी देवान परगट केलां तें सगळें वस्तूचें नोसणेचो काल हे पर्यंत जेजू सरकार आसूंक जाय. मोजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सवेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पुजेतलो भायराचो. खरेंच सामुएलांतावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसाची खबर आदीं फुडें सांगून दवरल्या. तुमी ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी.
कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थे वरवीं प्रितुमेच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवन देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयले तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदावांचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका दुतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोसणेचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यंत हेणें तेणें उपतलीं वाऱ्या वेलीं सुकलीं आनी उदकांत फिरतलीं दर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे आदीं केलें. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoisor, sorvesporak zoisor, sorvesporak zoisor, sorvesporak zoisor. Aki powisoba, ekut solto usła. Sogleam to shiporta, tico e quadrata. Sorvesporak zoisor, sorvesporak zoisor, sorvesporak zoisor, sorvesporak zoisor. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एमावसा तावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी ताच्या सांगात्यांक दिली. आनी कशे भाशेन जेजू उंडो मोडटा आसतना आपणें अळकलो तें ताणें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मोदेकांत उबो जालो. ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां. गाबरून आनी भियेवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तें समजलें. पूण ताणें ताका म्हणलें, तुमी गाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक. म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय ताका दाखयले. कुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावलीं आनी इतलीं तोटाकलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावूंक आसा. आनी ताणें ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो आनी तो ताणें ताचे हुजीर केल्लो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजेसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलें खरें जावंक जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजून ताणें ताची मूत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें,
क्रिस्तान कोस मोडोंक सुसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसाल्यांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें सगल्या परजा परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोकाल भावा भयणीनो, क्रिस्ताक देवान पुनर्जीवन करूंक ना जाल्यार आमची परगोटणी पोकोळ आनी आमचो भावार्थूय पोकोळ. अशीं ही म्हजीं उतरां न्हय. ही उतरां बागेवन पावलू कोरिंतकाराच्या लोकांक बरोवन सांगता. तर पुनर्जीवनपण मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमच्या क्रिस्ती धर्माचें बुन्याद. आमी गेल्ल्या आयताराक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची दोबाजीक परब मनयल्या आनी आयज आमी आतां पास्काच्या आतोळ्यांत आमी भितर सरल्या. तर पुनर्जीवनपण कितें काय? जेजू पुनर्जीवंत जाला काय? आमकां पुनर्जीवनपण कितें तें खबर आसा काय? जेजू खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला काय? अशें प्रस्न आमच्या मनांत आनी आमच्या काळजांत जायते फावटी उप्रासतात आसतले. मोगाल भावा भयणीनो, अशेंच शिसाच्याय जिवितांत घडलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेन्ना पुनर्जीवन जाल्लो जेजू शिसा मुखार उबो रावता तेन्ना ते सारकेच भियेतात आनी घाबरुतात, कित्याक तांकां तो पुनर्जीवन जेजू दिसूंक ना, पूण तांकां जेजू एक भूत कसो दिसलो. हें कित्याक घडलें काय? शिसांनी जेजूक पुनर्जीवन जाल्ली कूड ताणें तांकां पयलेच फावटी ताणें पळयली आनी हाकाच लागून शीस भियेलें. जेजू आपूण तांकां खरेंच पुनर्जीवन जाला म्हूण दाखोळ करून तांचे मुखार कांयच देखावे तो करता. पयलो देखावो आपले हात आनी पांय तो तांकां दाखयता आनी तांकां सांगता, हे म्हजे पुनर्जीवन जाल्ले कुडीचे हात आनी पांय, आपूण भूत न्हय. दुसरे सुवातेर तो तांकां तांचे लागीं कितें खावूंक आसा काय म्हूण विचारता. दाखोळ करता की तो भूत न्हू, पूण पुनर्जीवन जाला म्हूण. आनी तिसरे सुवातेर तो तांकां शास्त्राचो अर्थ समजायता. अशेंच एकूच फावटी न्हय, जेजू जायते फावटी ताच्या शिसांक भेटता, तांकां समजावंक, तांचो भावार्थ पुनर्जीवनपणाचेर तीर करूंक. तर मोगाळ भावा भयणीनो, शिसांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अणभवलो आनी होच अणभव घेवन ताणें होच अणभव आख्खे संवसाराक ताणें शिंपडायलो आनी ह्याच अणभवाचें फळ आयज आमी हांगा एकठांय आसात. ह्याच अणभवाची आमकां खबर आयच्या पयल्या वाचपांत मेळटा. पयल्या वाचपांत पेद्रू आनी जुआंव एक अपंगूळ मनशाक बरो करता आनी हें पळयोवन ही मिलाग्र पडून जायते लोक ताचे सामकार येतात आनी अजापां करतात. पूण पेद्रू तांकां सांगता, ही मिलाग्र म्हजे वस्तोंगी जावंक ना, पूण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे वस्तोंगी, जाका तुमी मारलो, जिवेशी मारलो आनी जेजून ताका पुनर्जीवन केला. ह्याच पुनर्जीवन जेजून ह्या मनशाक बरो केला. पेद्रूक जाय जाल्यार आपणें तें मिलाग्र केल्या म्हूण आपलेंच नांव वयर काडूंक जातालें, पूण पेद्रून आपणाक खाली करून देवाक मुखार काडलो. मोगाळ भाव भयणीनो, हो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो अणभव पेद्रून आनी जुआंवान लोकांक दाखयलो. कितें करून? आपल्याक खाली करून देवाक ताणें उंच काडलो.
तर मोगाळ भाव भयणीनो, एका सायडीन अणभव आनी दुसरे सायडीन अणभवाची परगोटणी हीच आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद. हेंच आमचे क्रिस्तांव जिविताचें आव्हान. आमकां क्रिस्तांवांक जें आमचे लागीं आसा तेंच आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. मोगाल भाव भयणीनो, जरी तर आमी आमच्या जिवितान जेजूक अणभवला जाल्यार आमच्या जिवितान मोग आनी सवस्काय आसतली आनी होच मोग आनी सवस्काय आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतले. जें म्हजें लागीं आसा तेंच हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाता. कालतेपणाचो अणभव आमी दुसऱ्या जिविताक आमी वावरुया. मोगाळ भाव भयणीनो, पाद राग्नेलान आपल्या जिवितान त्याच अणभवलेलो जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आपणाच्या जिवितान कालती जावन ताणें दुसऱ्यांच्या जिवितान कालतिकाय दाखयली. मोगाल भाव भयणीनो, ही मिसाची भेटेन आमी दर एका दिसा जेजूक अणभवता. उंडया आनी सोऱ्याच्या रुपान तो आमचे मोदें हांगा हाजीर आसता. तर आमी जेजूक कोऱ्यांनीच अणभवला काय? अणभवला जाल्यार हो अणभव आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान परगट करून आमी वावरुया. शिसांनी जेजूक अणभवलो आनी होच अणभव ताणें संवसाराक शिंपडायलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान दर एका मिसाचे भेटेन ओ जावं मागण्याच्या रुपान आमी जेजूक अणभवुया आनी दुसऱ्यांक हो अणभव दिवंक आमी वावरुया. भेटवणीच्या वेळार आमी गीत घेवया, ना आमचे लागीं. ना आमचे लागीं दिवंक तुका उत्तम देणी. देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रीत करता वेली. निशे तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वार सोसणी. मोगाळ बापा, हे तूं मानून हेच आमगेलें बोडुडेपण. ताटान कालशीन बितांव घालून तुका आमचें हेंच अर्पण. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाच्या बापा, हे पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. तें तूं दोळायेन मानून घे आनी तुका विस्वासी रावंक आमा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें.
देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सोर दोळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorbes por tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय Sorbesporace navieta Sorbesporace navieta Taka soy soy Taka soy soy Utsorgituka soy soy Utsorgituka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gór porgotuja तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्योन चुजे तिचो पोती भाग्योन दोन रुता आनी सर काडी तुका मानल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सोर पोदवेदार बापा सोर बंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजूच्या नीज गोवाय आमी जावंक ताचीच कृपा आमी मागुया सगळी म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तोशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्ल्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशानात रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनमतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुमियात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, फावना पूण तुज्या कायकारांत म्हाका भलायकी मेवतली. मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवताना आमी गीत घेवया. जेजू बऱ्या गवड्या. Gesù boria gaudia, Gesù suadi bolia, sorgi tanto deuloi, sodo makailo, pole hauti sheli,
जेताय वर म्हाका पय सोडून सोडनाका पडले हांव दिशेनी तुका चुकोन गेली तुझे दाय वर म्हाका पय सोडून सोडनाका जेसू स्वादीक मोगान सांडलो हांवें तुका हेम कोणा वाडोल्ली पिसाय ओडादाली जेसू स्वादीक मोगान सांडलो हांवें तुका हेम कोणा वाडोल्ली पिसाय ओडादाली पाटी म्हाका पळय गायां म्हाका लिपय नाणोन पवित्र रोगतां दवर सदांच काडसा पाटी म्हाका पळय गायां म्हाका लिपय नाणोन पवित्र रोगतां दवर सदांच काडसा प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण समोरबून आमी तुका गोवा उंडो आनी नाका सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुर्ण जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिले ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय हे आमच्या मागणी आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. मोगाल भावां भयणो वोकेशन कॅम्प म्हणजे कोणूय पाद्री जावंक सोदता वो जांकां पाद्री जावपाची खुशी आसा वो पाद्रीपण म्हणजे कितें हाचे वयर म्हायती घेवंक सोदता जाल्यार वोकेशन कॅम्प आसतलें एप्रिलाचे 26 ते 28 पर्यंत. हाचे विशीं बारीक म्हायती तुमच्यान भायल्यान बँड स्टँड आसा थंयसर घेवंक येता. आमचे वोकेशन डिरेक्टर थंयसर आसतले. मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर जायत्या गोरसांनी आकांताक तो आमकां पावता. जायत्यो वस्तू आमच्यांनी मनांत आटापूंक जायना पूण मानेवोत आग्नेल देवा कडेन मागून तो आमकां फावो करता. आयज एल फेर्नांदीस काविलिसिंतान अशें कळीत करूंक लायता. आमगेर एक मानाय आसलो तो अकस्मात दुयेंत जालो आनी सिरियस जालो. दोतोरान ताका थोडोच वेळ दिल्लो. हे वेळार हांवें भावार्थान मानेवोत आग्नेलाक मागणें केलें. थोडेच दिसांनी तो सारको बरो जालो. हे उपरांत आनीक एक मानाय माडार वयर तान खाला पडलो. ताका GMCंत एडमीट केलो. ताका जाय तो इंटरनल माल लागलोलो. हे वेळार
हांवें मानेवूंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें. तोवूय बरो जावन आतां आनीक एक पावट कामाक लागला. मानेवूंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. हो भावार्थ ह्या आमच्या भावाचो जेन्ना ताचे वावराडी दुयेंत जाले. आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो जायत्यो आवडी घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. ह्याच भावार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून हें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवूंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवूंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवूंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणी उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. आमेन. मोगाल बाबा म्हयनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता. जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असोक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. हे आमचे पिडेवंत भावां भयणांचेर बोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय आनी भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बरेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर बोवाळ दवरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे परी भावां भयणाच्या एकवटान ती सदां कालच्यो आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक सोय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक सोय. स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालिवन तुझी पोरसा altarat man paragnela borwashan korta warda bagoy deva karsa chita pausalyar tuja burya diaskari sorga raja Borwasya korta warda Bagoy deva kalsa chita Pausalya tuja burya Diaskari sorga raja